मोगाळ भावा भयणीनो, विविध अत्रेग आशा घेवन आमी ह्या पुंतळाक आयल्या. विविध ते सावां ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी त्या सावां खातीर मागता आसतना प्रत्येक रितीन आमी मागोवंक उडास दवरया. एकल्याचें पेंगटाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक हाच्या सवें आमी मागोवंक आयिल्ले इरादे ह्या वेळार उडासा काडन धन्या देवाक ते आमी समर्पून दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळार आसां आनी ह्या प्राचीत काळार चवथो हप्तो हो आतां चलोन आसा. सिंदीच्या बुधवारा दिसा आमी आमच्या माथ्यार गोबोर घालून निचेव केल्लो. जिणी परिवर्तन करच्याक आनी पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. मागणें प्राचीत दान धर्मा मुखांतर आमी सोम्याच्या कश्टांत वांटो घेवन ताच्या सवें तें पैण करच्याक आनी ह्या सोम्याच्या कश्टाच्या पैणांत आनी थोडोसो तेंप बाकी उरला ताच्या सांगाता आमी खुर्साच्या मरणांतय वांटो घेवन पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक. आनी ह्या वक्ता आयची वाचपां विशेश करून त्या देवाच्या काकुळतेय आमी फाटी येवच्याक आमच्या जिवितांत एका निजा देवाक पयलो मान दिवच्याक. जर हेर संगतीक आमच्या जिवितांत आमी देव कर्ण काण गेला जाल्यार तांकां आमी सकला घालून निजा देवाक वळखून घेवच्याक, त्या देवाचो मोग अनुभव करच्याक, त्या देवाची काकुळत आमच्या जिवितांत अनुभव करून ती पेल्या सांगाता वांटून घेवच्याक आयची वाचपां आमकां आपोवणें दितात. तर खरेपणी ह्या स्पिरितान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक, आमची पातकां आमी वळखून घेवंक आनी आमकांच खाली करून देवाच्या कुरपेन बरोवन आमी हांगा तावन फाटी वेच्याक आधार ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. आमची पातकां वळखून सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटिल्ल्या भांगराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, ए इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दरून काळजाची म्हणून हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मैजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुज्या व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटाशे करताय? दोंगरा वयर ताचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांचें निस्संतान करचे खातीर ताणें तांकां फसावन भायर हाडली अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततेक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वासरू पेटले, कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्या 3 सर पोडली. महिमेच्या देवाक ताणी सांडलो, तण कातल्या त्या पाड्या ताणी पोटलून धरलो. तुझे परचेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर मोसोई उगडास कर. इजिप्तान महात्कार्या हामाच्या देशांत अद्भुता, तांबडा दर्या लागसार अजापा केल्ल्या देवा आपल्या तारोका ती विसरली. तुझे परचेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर मोसोई उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक
आनी तांचो विबाड जायनाशे तासो पेटलोलो क्रोध ताणे पालवयलो. तुझे पुढचे सोदूं मोकरताय सर्वेस्परा तर मोसोरी उगडास कर. तुझे पुढचे सोदूं मोकरताय सर्वेस्परा तर मोसोरी उगडास कर. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणे ओपून दिलो. जो कोण ताका सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सुदैवांक सांगा लागलो, म्हजे सुविशेंत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशेंत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशेंत दिता ती साक्ष करी म्हणून हांव जाणा. तुमीच जुआंव सरशी जण धाडिल्ले ताणें स्वता विशेंत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाच्या साक्षेची गरज ना म्हूण तुमी बाचाव जायचे म्हणले खातीर हे हांव तुमकां सांगतां. जुआंव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशी व्हेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुआवन दिल्ले साक्षे प्रास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्यांत तीं कामां आनी हांव करीत आसा तीं कामां बापान म्हाका धाडलां म्हणून म्हजे विशेंत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडिल्ल्या बापानच म्हजे विशेंत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताजो ताळो केदींच आयकूंक ना. ताची मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत म्हणल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सस्नीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी तेंची दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशेंत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूलनात. हांव मनशाच्या होगळापाक लबदल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे तें देवाचो मोग ना म्हणून हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येता जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हणल्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशे सतमंतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हणून तुमी चिंती नाकात. मोयजेचेर तुमकां भरवसो आसा न्हय? तोच तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोयजेक तुमी सत मानलो जाल्यार
म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच सुविशयांत पूण ताजेच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्ल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भावा भयणीनो, जर एका कुटुंबांत आसतो तो एकलोच भुरगो ताच्या वाडावळी वेळार ताच्या शिकपाक सर रितीन दिवन ताणें विसारलें सकट दिवन आतां कामाक लागून ताणें ताचो फुडार रचच्या वेळार आनीकी तो घराचेर सोंदून रावून वायट इश्टागत आसो करून कुटुंबाच्यांक तो कश्टार घालता जाल्यार परत आनी परत ताका सुदरोवंक कितले प्रयत्न केल्यार तो आपली इश्टागात सोडच्याक जावं वा ताचे वायट सवयो सोडच्याक जावं फाटीं करता आसतना त्या कुटुंबाच्या आवय बापायनी वा वडिलांनी कितले फावटी ताका सांगी येता, कितले फावटी त्या आपणाच्या घरच्या पुताक बोक्षी येता. एक कुटुंब सोलोवन व्हरूंक आपोवणेला बुल्लो एक कुटुंबाचो घरकार जर वडीलच आमाल पियोवण्याक वळख जाता आनी कश्टार आसता ताच्या कुटुंबांत ताची बायल भुरग्यांनी तें कुटुंब चलोवन व्हरूंक कामाक वचत जाय पडटा आनी कश्ट काण जोड हाडिल्लें हो व्यक्ती जर तो आमाल पियोवण्याक करसिता आनी शेजारा आनी समाजेंत त्या कुटुंबाक नालिसाये घालता जाल्यार त्या कुटुंबाच्यांनी त्या व्यक्तीक कितले मापान बोक्षी जाय. जर एका समाजेंत जियेत आसतना सेज समारा समाधान ना एका व्यक्तीचो मान काडूंक आनी एका कुटुंबाची राखोलून आसात. बरें करता आसतनाय ताका सकला व्हरून घालतात. ताच्या कुटुंबांत कितेंय घडता आसतना तांचें नांव पाड करच्याक वा तांकां कश्ट हाडच्याक जाता तितले प्रयत्न करतात. आनी ह्या वेळार सतान नितीन जियोवच्या त्या व्यक्तींनी कितले फावटी असल्या व्यक्तींक बोगसूंक जाय. आयच्या वाचपाक आमी फाटीं आयल्या तर आयचें पयलें वाचप आसलें निर्गमन पुस्तकांतावन. हांवें उल्लेख केल्ले संदर्भ ते वेगवेगळे म्हणून आमी चिंतल्यार ह्या वाचपांत आमी फाटीं आयल्या जाल्यार थंयसर देवा मुखार मोइजे इस्रायल परजे खातीर विनंती करता. कित्या पासत देव म्हणटा, पळय तुवें इजिप्तांतावन हाडून आयिल्लो तो लोक तांणी कितें केलां. तांणी म्हाका विसरल्यात आनी त्या बोंब्याची ती पुजा करूंक लागल्यात. वा आमी आनी फाटीं वचून पळयलें तर इजिप्तांत कश्टोवच्या त्या लोकान देवाक बोब मारली आनी देवान तांचो ताळो आयकलो. मोइजेक तांचो फुडारी जावन जाडलो आनी फाराव्याच्या कश्टांतावन तांकां सुटका लाभच्याक देव वावुरता. तांकां थंयतावन भायर हाडटा आसतना रातचें तांकां उजवाड दिवच्याक तो कुपाचो खांबो जाता आनी दिसाक सावळी जावच्याक मोडाचो खांबो तो जाता. आनी त्या थांबड्या दर्यांतल्यान तांकां तो शाबितायेन उतरावन हाडटा. इजिप्ताच्या फौजांक तो नास करता. तांकां भूक लागता आसतना खाण जेवण तो अरण्यांत फावो करता. आनी हें सकट केल्ल्या त्या देवाची महिमा पळयलो तो लोकूच मोइजे देवाक भेटोवंक गेल्लो फाटीं येवंक वेळ करता आसतना तो कितें करता. तो देवाक विसरता आनी आरोना लागीं आमकां एक बोंबें करून दी. तांचें भांगार तें दितात आनी तें कडोवन थंयसर एक वासरू पेटता. आनी अशें ताच्या पुजा करता आसतना देवाक राग येता आनी देव म्हणटा, ह्या परजेचो हांव नास करतलो. पूण मोइजे देवा लागीं मागता आनी देव मोवाळ जाता. आनी आयच्या त्या भागा उपरांत आमी जर वाचलें निर्गमनाचो ग्रंथ अध्याय 34 वळ 6 आनी 7 थंयसर देव म्हणटा, सर्वेस्पर मोवाळ आनी दयाळ काकुळतीन भरलेलो देव, रागार जावंक सवकास आनी मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. हजारो पिळग्या पर्यान हांव म्हजो मोग दाखयतां. जर त्या देवान मोइजेचें उतर आयकून आपणे त्या इस्रायल परजेचेर आपणेच राखून हाडल्या त्या परजेचेर दया दाखयली तर
म्हाका आनी तुमकांय आपोवणें आसा आमच्या भावां भयणींक आमी बोगसूंच्याक दया दाखोवच्याक आनी आमचीं कुटुंबां माया मोगाची ती मंदिरां करच्याक आपोवणें आसा कित्याक फाल्यांच्या दिसा आख्खो संवसारभर अमोरीस लेतिसिया फॅमिली तें वरस पापसाहेब परगडता आनी 21 तारीखेर आमच्या दियेसीजींत हे आमी आचरणाक हाडटा आनी फुडलें एक वरस कुटुंबा जिविता विशयांत आमी नियाळ करता आनी ह्या वक्ता आयच्या वाचपातून आमकां मेळचो संदेश जावन आसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी तो देवाची मोग आनी काकुळट हर एका घडये अनुभव करच्याक तो वांटून घेवच्याक आनी त्या काकुळटीन बरोवन आमचें जिवीत आमी रुपीत करच्याक जर आयच्या वांजेला कुशीन आमी आयल्या जाल्यार जुवांवच्या वांजेलांत फाटल्या एका हप्त्यांत आमी जेजून शास्त्री आनी फरिजेवा मदें ताका जावचें तर्क आनी ह्या तर्का विशयांत आयकोन आसा कित्या पासत शास्त्री आनी फरिजेव जेजूचेर उपराडटात आनी फुडें ताका कुर्सार मारच्याक ते मांडटात म्हणजे कितें घडलें थंयसर जुवांवचो वांजेला आमी पळयलें तर आमी जाणाव जेजू देवाळाक वेता आनी थंयसर देवाळ तो शुद्ध करन थंयसर आशिल्ल्या वाटा उगरत्या मांडांक तो भायर धांवडायता आनी बिझनेस करतल्यांक थंय थावन भायर धांवडोवन हें घर मागण्याचें मंदीर आनी थंयसर देवाक मात्र अवकाश मेळ्ळें तो दाखोवन दिता आनी हाचे तावन शास्त्री आनी फरिजेव आनी जेजू मदें वाडलेलो तो अंतर ताचे उपरांत सिनागोगांत तो पिडेस्ताक साब्बाता दिसा बरें करता आसतना आनीकी चड जाता आनी ताचे उपरांत आमी आयकता तो थंयसर बेसादा तळ्या लागीं तो 38 वर्सां जावन पिडेंत आशिल्ल्या व्यक्तीक गूण करता आसतना ते विचारता साब्बाता दिसा तुका गूण केल्लें कोणें आनी तो म्हणटा जेजून म्हाका गूण केल्लें आनी ताचे उपरांत जाल्लो संभाशण आज आमी आयकलें शास्त्री आनी फरिजेव जेजूक विचारतात तुका हें करूंक अधिकार आसा म्हणून तूं आमकां कशें दाखोवन दिताय कितें साक्ष तुज्या ह्या अधिकाराक तूं दाखोवन दिताय आनी जेजू म्हणटा ती दोडी साक्ष तांच्या मुखार तो दवरता तो म्हणटा स्नानीक जुवां विशयांत तुमी आयकलां ताका तुमी मान दिला तो आसलो जळत्या दिवो सारकें आनी ताचें उतर तुमी मानून घेतलां पूण ताणें कोणा विशयान सांगिल्लें तें तुमी फात्योवंक तयार नात स्नानीक जुवांवन जेजू विशयान साक्ष दिता आसतना म्हणलें ही देवाची शेळी तो पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो तो जावन आसा देवाचो पूत म्हणलें ताणें दाखोवन दिल्लें पूण ही साक्ष वळखून घेवंक शास्त्री आनी फरिजेव तयार नातले दुसरी साक्ष आयच्या वांजेलांत जेजू आमच्या मुखार दवरता आनी ती जावन आसा साक्ष तो म्हणटा देवा बापानच दिवची देवाचो ताळो तुमी आयकला पवित्र पुस्तकांत तुमी कितें वाचतात तें म्हजे विशयान सांगता म्हणून तुमी जाणात तरी पूण ती उतरां फात्योवच्याक ती वळखून घेवच्याक त्या उतरां मुखांत्र जिणी परिवर्तन करच्याक तुमी तयार ना तो म्हणटा आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा ती जावन आसा साक्ष जेजून करच्या त्या बऱ्या कामाची जर जेजूची वळख सगळ्यांनी आयल्या आनी त्या परिसरांत जेजूक लोक मानता जाल्यार ताका कारण जावन आसलें ताणें केल्लीं ती बरीं करचीं कामां जावं पुरो साबारांक ताणें गूण केल्लीं साबारांक ताणें ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक अवकाश करून दिल्लो मेल्ल्यांक जिवंत केल्लीं आनी सकड कामां त्या लोकांनी पळयल्लीं आनी तांच्याय पिडेस्तांक जेजू लागीं तांणी हाडिल्लें आनी ही सर्व कामां पळोवनी तुमी जर फातियेनात जाल्यार हाचे वरवीं वर्ती साक्ष हांवें तुमकां कितें दिवी येता म्हणून जेजू तांकां सवाल घालता मोगाळ भावा भयणीनो आमी देवा मुखार येता आसतना कसल्या देवाक आमी आराधन करूंक आयकोवच्याक आमी तयार आसता म्हणटात दोन नमण्याची मागणी आमी करता एक जावन आसा आमीच मागोवन वेचें आनी हांवें मागिल्लें सकड देवान आयका जाय म्हणून हांवें चिंतचें आनी तितलें मात्र पुरो ताच्या उपरांत देव कितें सांगता तें हांव आयकोंक तयार ना दुसऱ्या नमण्याचें मागणें आसा हांव देवा लागीं उसारल्या उपरांत देवान म्हज्या लागीं हांवें उलोवंक सोडचें आनी देव कितें उलयता तें आयकून त्या प्रमाणे जिवीत परिवर्तन करचें शास्त्री आनी फरिजेव देवा लागीं ते मागोवंक वेताले पूण देव कितें सांगता तें आयकोवच्याक ते तयार नातले आमी जाणाव तो फरिजेव आनी पुब्लिकानाची ती ओपार आमी जाणाव तो देवा मुखार वचून फरिजेव म्हणटा हांवें अशें करूंक ना हांव बरो सकड कितें नियम शास्त्रांत बरोवन आसा तें हांव पाळून सायलां आनी तो आपणाची बडाय उलयता मात्र पूण देव ताचे तावन कितें आशेता तें जाणा आसून तो करूंक फाटीं सरता
तो पुब्लिकान आपले दोळे त्या सर्गी उबारूंक वा देवाक पळोवंक तो फावो न्हय म्हणून चिंतून सकला आपली दिश्ट घालन हांव एक पातकी म्हज्या पातक्याची काकुळट कर म्हणून तो मागता. असले मागणें देवाक मानवता. देवा मुखार आमी येता आसतना आमी सडावो जावन सायलेंट आसच्या आमकां कितेंच उपाद्र दिनातल्या आमच्या जिवितांत आसलें तें सुशेग हालयनातल्या देवाक वळखूंक ताच्या लागीं मागोवंक आमकां भोव चड खुशी. कित्याक जर देवाचें उतर आमी वाचून त्या प्रमाणे जिणी रुपीत करूंक चिंताव जाल्यार देवाचें उतर आमकां कांत येता. हर एक घडये आमी करच्या सुखी विशान आमकां जागवणी दिता. आमचें जिवीत नवें करच्याक आमचें तें आसलें वायट सोडून बरें जियोवच्याक देवाचें उतर आमकां आपयत आसतना आमकां इल्लेशे कश्ट मागतात. कित्याक आमी सुशेगाद आसलें तें जिवीत आशेतांव सोडल्यार कश्टांचें जिवीत आमकां नाका. पूण आयची वाचपां आमी पळयलीं तर तिजो आमकां आपोवणें दिता. जर जिवितांत परिवर्तन हाडूंक नवें सांवापणावच्याक आमी आशेतांव जाल्यार आमी पॉप्युलर जावचें सोडून सारके रितीन रायटफूल लायफ जियोवच्याक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जेजून बरें केल्ल्या तवळ सक्कडी बरेंपण ताका फाटीं मेळोवंक ना. बदलाक जेजू एकसुरो जालो सक्कडी ताच्या बोवारी आसले ताचेर अपराध मांडूंक लागले. तो देवनिंदा उलयता वा देवाकच आपणाचो बापय देवाक समासम करता आनी ताणें करची कामां साब्बाता दिसा आमचे रुली रेगल्या विरोध आसात म्हणून ताणें सांगता आसतनाय ताका एकसुरो करता आसतनाय तो आपूण कितें करूंक आसा तें सारकें आसा म्हणलें समजता आनी तें सारकें आसलें करच्या तावन तो फाटीं सरना. आज आमच्या जिवितांत सताक नितीक रावोंक सारकें आसलें आमच्या जिवितांत रुता करूंक सत उलोवच्याक आमकां मेळचे अवकाश कितल्या मापान आमी गळसितांव. हांवें म्हळें सायलेंट आसच्या देवाक आमी आराधन करूंक ताच्या लागीं सरूंक आशेतांव. उलोवण दिवचो देव वा आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडून आमचें जिवीत नवें करूंक आपोवणें दिवचो देव ताका लागीं सरूंक आमी फाटीं. आनी एक अर्थान आमच्या बोवारी समाजांत आमी दिश्ट घालें तर कितले जाणांचेर शोशण चलता आसतना हांव पळोवनी वोगे रावतां वा कितलेशे जण म्हज्या बोवारी कश्टांत आसता आसतना म्हाका बरें करूंक अवकाश आसल्यार ते गळसीन आसतना वोगो रावतां. जावं बरो म्हज्याच कुटुंबांत कश्टोवच्या व्यक्तीक आदार दिवच्याक कुमोग करच्याक म्हाका मेळचो अवकाश हांव होकडावन घेता जाल्यार हांव सायलेंट आसले देवा मुखार मात्र वेता. म्हजें जिवीत परिवर्तन कर म्हज्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक परिवर्तन हाडूंक आशेवच्या देवाक हांव लागीं सरना. जर आयच्या समाजांत आमी पळयलें तर कोवीड पिडा खंडीत जावन मारेकार पिडा आमच्या बोवारी ती आयिल्ली आमच्या ती आयिल्ली आमकां कश्टार त्या पिडेन घालां जाल्यार आज आमची युवा जाणां आज आमची कुटुंबादारां दैवीक संगतीतय मिसाच्या बलिदानांतय आत्मीक संगतीतय कितल्या मापान ती फाटीं आयल्यांत. चडावो जावन आमी पळयतांव भायर कार्यक्रमांनी वांटो घेवंक मॉलाक वचोंक हेर जाग्यांनी वचोंक आमी फाटीं सरनाव. पूण मिसाच्या बलिदानाक येवंक आमी चिंता आसतना आमी म्हणटा कोरोना आसा न्हय आमी कशें येवचें. कोरोना आसा देखून आमकां थंयसर येवंक मोन ना. आज युवा जाणांचें पार्टिसिपेशन आमी म्हणटा दैवीक संगतींनी आत्मीक संगतींनी आनी हेरांनी साबार जाणांनी टीव्हीचेर येवचें मिसाचें बलिदान पुरो भायर येवन हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी फाटीं करता. पूण तेच व्यक्ती जर हेर कडेन कार्यक्रमां आसात फंक्शनां चलतात थंयसर वचोंक आमी फाटीं करना. भायर मार्केटी गेल्यार आमकां कळटा कितल्या मापान लोक थंयसर बरसता थंयसर वचून वेळ करसूंक आमी फाटीं करना. पूण हांगासर सॅनिटायझर वापरन अंतर सांबाळन देवाचें उतर आयकूंक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी क्रिस्ताक सेवंक आमी फाटीं करता. म्हणजे सायलेंट आसचो देव आमकां बरो उलोवचो देव आमकां नाका. इस्रायल परजेन तेंच आशिल्लें देव तांच्या लागीं उलयतलो देवान तांकां बसयल्ल्या गांवाच्या पैणाक आपोवन हाडिल्लें सक्कड बरें तांकां दिल्लें. हो उलोवचो देव तांकां नाका जालो. तांकां जाय जालें बोंबे मात्र. त्या बोंब्याचें आराधन करूंक ते लागले. ताच्या फाटल्यान ते गोवले कित्याक ते बरें करूं वायट करूंक हें बोंबे उलयना. देखून आयच्या किर्तनांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां बोवापुरबायेन किर्तनकार म्हणटा महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो आनी तण घातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. महिमेच्या देवाक आमकां बरेंपण लाभोवच्या देवाक आमच्या जिवितांत हर एक संगतींनी आमकां आदार दिवन राखून उरच्या देवाक तांणी सांडलो आनी तण घातल्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो.
आज आमच्या जिवितांत आमी खंयच्याक लालेवन आसां खंयच्याक आमी पोटलून धरता प्राचीत काळार मागण्याक उपास दान धर्माक विशेष महत्व दिवच्याक आमकां आपोवणें लाभलां कितल्या सडीत मापान हांव देवाक वेळ दितां कोण म्हज्या जिवितांत आज देव जावंक पावला जर म्हजे मोबायल तातूंत आसले ते सोशल मिडियाक सावन दिवच्याकी चड वेळ दितां आनी गरजे भायर तातूंत हांव वेळ करसितां आनी तोच वेळ देवाचें उतर वाचच्याक आसूं पुरो कुटुंबांत मागण्यांत लागीं येवन मागण्यांत देवाक लागीं सरच्यांत आसूं पुरो वा दैवीक संगती विशांत वाचून नियाळच्यांत आसूं पुरो हांव करसितां गी सांगातपणांत वाड्या जमतीन मेळटा आसतना इगर्जेंत आसता आसतना खुर्साच्या वाट्याचें भक्तीपण आसूं पुरो आराधन आसूं पुरो वा हेर भक्तीपणाक हांव कितल्या मापान वेळ दितां आज म्हज्या जिवितांत कोण देव जावंक पावला म्हज्या जिवितांत कांय इल्लें उपास करन खंयच्या म्हणी संगतींत हांवें उणेंपण आदारन तो आयवज वा ते संगती हेरांक करसूंच्याक आपोवणें मेळटा आसतना हांव गरजेच्या की चड करसितांगी गरजेच्या की चड मस्तेन जियेतांगी जावं पुरो टीव्ही वा इतर माध्यमां मुखांतर मेळचे ते संगतींतय हांव संतोश पावोंक आशेतां वा देवाक म्हज्या पेल्याच्या गरजेक हांव चड वेळ दिवंक म्हजें तें वेळ आसा आज कोण म्हाका म्हज्या जिवितांत देव जावंक पावला वा हें बॉम्बे जावंक पावलां म्हज्या जिवितांत परिवर्तन आशेवन जिणयेची पातकां रोडून नवी जिणी आदारच्याक प्राचीत काळ आमकां आपोवणें दिता ह्या काळांत साबार तेंप म्हाका कुमसारांत वांटेली जावच्याक जिणी परिवर्तनाक अवकाश मेळटा आसतना हांवें तो गळसी लागीं वा म्हजें जिवीत आनीक साबार वेळ आसा हांवें फातक करून म्हणलें त्या चिंतपांदस बरोवन हांव म्हाकाच म्हज्याच संतोशाक वा म्हज्या व्हडपणाकच देव करून घेतलां इस्रायल परजेन केल्ली ती सूख परत हांव आदारतांगी हांव देवा लागीं सरोंक तयार आसांगी खरेपणी उलोवच्या आमकां हालोवच्या देवा थंय आमी लागीं येवच्याक तयार आसांगी वा हांव कितलें करनासा तितल्यार सुद्दां दोसकाय आपणावन सायलेंट आसच्या देवा मुखार येवन म्हजें मात्र उलोवन ताणें सांगचें आयकोवच्याक ताचे तावन म्हज्या जिवितांत प्रेरण जोडच्याक म्हजें जिवीत परिवर्तन करन बदलावन हाडच्याक हांव तयार आसांगी हीं सवालां आमी आमकांच विचारूंक जाय तर मोगाळ भावा भयणीनो देव जावन आसा काकुळतीचो सागर आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडच्याक बदलावन हाडच्याक सदांच तो आमकां कुमोग करता इस्रायल परजेचे पातकांत हांव बोगसून तो म्हणटा हांव जावन आसा दयाळ आनी काकुळतीचो देव 1000 पिळग्यां पर्यंत हांव म्हजो मोग दाखोवंक तयार आसा पूण त्या परजेन परिवर्तन जावच्याक ती जावन फाटीं येवच्याक तो आशेता आज आयच्या वांचनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजूय आमकां तेच आपोवणें दिता आमच्या जिवितांत व्हडपण साणून आमी देवाक लागीं सरच्याक देवाक आयकोवच्याक ताच्या उतरांत हांव आमचें जिवीत परिवर्तन करच्याक तो आमकां आपयता तर हांव आनी तुमी असल्या जीव दिवच्या देवा लागीं असलीं उतरां उलोवन आमकां आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक कुमोग करच्या देवा लागीं फाटीं येवंक बोगसणें दिवच्या देवा लागीं फाटीं येवंक आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक तयार आसांगी आमी उबी रावया देव जावन आसा काकुळतीचो सागर जेन्ना आमी फाटीं परतून ताच्या लागीं येता तो आमकां बक्षिता आनी मोगान वेंगता ह्या स्पिरितान भरून आमची सर्व मागणी आमकां आयकोवंक आमकां बरेंपण लाभोवंक तयार आसच्या त्या देवा मुखार आतां आमी उबारया सर्गींच्या बापा पयस सभा चलोवन वरच्या पाप साहेबान आनी सर्व धार्मीक मुखेल्यांनी सगळे क्रिस्ती परजेक क्रिस्ताच्या त्यागाच्या आनी साक्रिफिसाच्या आशेगुणांनी बरोवन लोकांची सेवा करचें बरें मन फावो कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक लोकांचे सेवे खातीर विंचून काडल्यान म्हूण समजून घेवन सोर लोकांच्या विशेश करून दुबळ्या धाकट्याचे उदरगते खातीर वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक पिडे शिडे वरवीं कश्टार आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक पाव आनी तांची साकरी करतल्यांक मोगान आनी क्रिस्ती बावर्ताचे सक्तीन आदार दिवन सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या
आम्हा सोमेस्तानी तुज्या पुताची उतरां आयकून ताणें दाखोवन दिल्ले वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सालोरेसाच्या बसेलिकाक भावार्थान येवच्या सर भक्तिकांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. बसेलिकाच्या प्रगती कामांचेर बसेलिकाची जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टर बापांचेर सहाय्यक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थबरीत प्रवचन दिवच्या सर याजकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सान लॉरेन्साच्या पांयां तळा येवन ताच्या मुखांतर देवा लागीं मागणी भेटयत आसतना आमकां मेळटलें म्हणल्या फातीन आमी मागया. जेसू म्हणटा जें कितें तुमी मागतात मेळ्ळें म्हणल्यार बरवशान फाटीं वसा तुमकां तें मेळटलें. आज आमचे सर्व गरजो आनी त्या सामा ताच्या मुखार आमी हाडया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे समोर आमी हाडल्यान ती प्रार्थना दयेन मानून घे. प्राचीत काळाच्या आमच्या जिविताच्या नवसरण्याचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आमी समेस्तांनी फातक रडून तुज्या मार्गान चलोवंक बरेपणाची वाट धरून जिवीत आपणावच्याक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. संतोष बोरिताईच्या मोठ्या दिसा आणि तो घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता मोठ्या मुखान तुका स्वीकार तू करी बापा स्वीकार तू करी बापा उंडो गोवासो आमच्या कष्टाचो उंडो गोवाचो वायंदाकाचो फोळ वावटीचो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून घे बापा बदल रक्तामासा क्रिस्ताच्या स्वीकार करून घे बापा म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मेळ्ळे आमच्या नेके भुजबीच्या दवाक सर्वेश्वर म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या घोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी धनवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मोनावूं सुबारताय वेगवेगळे सुगुण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणतात.
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे घेता ताका जय जय. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या अपवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. ते सुपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut pergatuya. Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu jivan zala, Jesu बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मरिये देवाच्या माये संगाती भाग्यवन तुजे तिसोपती भाग्यवंदम दोत आनी सर्व काळी तुका मानवोंच्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया.
आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुझे सपनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ही बेगी जेजू राया स्वागत करता तुका जशी फुलों येवची साळ सूर्या कुशीन घुमता तशी सोम्या मोने मोजी तुकाच तिला लेता ही सोम्या काळजान म्हज्या राखून
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. प्रधान या जाग जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयले जावन आसात. बानदेक बाप रॉल्विन अरान्ना प्रस्तुत ते उद्यावर पिरगेजेंत वस्ती करन आसात. तांकां तुमच्या नवी आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या बोगलेन आसात, उजव्या कुशीन आसात मानादेक बाप मार्क डिसोजा, पोलाटायन पाद्राबते ब्रेस्तराच्या दिसा आमकां कुमक करूंक येतात. तांकांय देव बरें करूं. निमाण्या आशिर्वादा खातीर उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोडुका. पान संको 332 332. भाग्यवंत लॉरेसा, आमची तुझी दिश्का. देवाका नन्मय मागे गुंजियों तू फावोक. भाग्यवंत लॉरेसा, आमची तुझी दिश्का. देवाका नन्मय मागे गुंजियों तू फावोक. उदार मोलान आमी सेवा करून संगी उंचीत करून देणी जियोंक सादी जिणी. भाग्यवंत लॉरेसा, आमची तुझी दिश्का. देवाका नन्मय मागे गुंजियोंक तू फावोक. सा लॉरेसाक मागणे. ए जैतवन मार्तिरा सा लॉरेसा, तरण्या प्रायरस पवारता खातीर कठीण कोससून जीव दिल्या आयकमचे कालथे मागणे. वरत्या पातळीन आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव वाडत तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावं निस्कळपण आमचे ते परसळशें कर. आमच्या सर आत्मेक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबवरत्यांक आनी बवरतान शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे रास संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडीमेच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. शेकी भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जिवन बाकी मरण मरून सर्गा तुजे सांगता. ससना देवा गोळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सा लॉरेसा मार्तिरा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या प्रसंगाक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थया. ये सर पदवेदारा देवा, भाग्यवंत लॉरेसान आपल्या वळवळांचे उजेरचे जैत वर्षी तुवें केले. आमच्या उगणाची खीण आमी फालवशें कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं.
सौम्याचे नावे आमचो आदार आणि रसला सर्गानी संसार सौम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि मुझी भोग तुझे मुख पावूं दी सौम्य तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कसरोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बंदपासूनतले तांकां सोडय मतीचे आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या गणित काकुलतेचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता साल वर्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावन दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवतां जावन जियोवची आनी तुका महिमा दिवची भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो ह्या पवित्र तळार हाती घेतली सर अभिवृद्धीची कामां आनी तिच्या नेडकळ्याच्या सक्तेत हांव जैत जोडून कामां वेगीच पोंता पावोंक साल वर्साच्या मजतीन देवाची ससय मागून आमी सांगाता म्हणोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसभर दोग रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां रांगेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले तुझे सगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजें जेजू भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन नोवेनाच्या बुकान पान संको 56 Patron Santa Loresa Berwusya tu amca Tuji shindrawon yeta Bhaktin vandita Gersang dadar tuzo dimon parata Krista Jesuk tu sakshi saloy Dumyang sumok kurunci berpiloy Rekta saskuru zodong pauloy Ovi sabita samar saloy Patron Santa Loresa Berwusya tu amca तुझी शिंदावून येता भक्तीन वंदिता गरजां दादार तुजो दिमून परता मोगाळ पुत्रा सोवे अवगार मोरे आशीर्वाद देवांका
भगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.